सगली वाखाणणी मोहिमा अधिकार आनी धोनीपण आमच्या सर्गीच्या बापाक भोव व्हडतो सगळ्या वस्तूंचो रोसणार स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो देव आमचो बाप युगा काळांत सगळ्या वस्तू परस ताच्या भोव परिशुध्द नांवाक वाखाणणी वंदन आनी मोहिमा फावो जावं. मोगाच्यानो आमी देवाचें उतर म्हणण्यो 4:13 वड वाचूया. शिस्त सांबाळ, तिची केन्नाच बेपरवा करिनाका. तुजे दोळे तिचेर दवर, ती तुजें जिवीत. देवाची जाणवाय म्हणटा, म्हजी शिस्त सांबाळ, तिची केन्नाच बेपरवा करिनाका. तुजे दोळे तिचेर दवर, कित्याक ती तुजें जिवीत. मोगाच्यानो हें देवाचें उतर परिशुध्द मार्यामायेन दिल्ल्या शिटकावण्यांचो, उपदेसांचो आनी शिकोवण्यांचो उल्लेख करता. आमकां बरी खबर आसा की 1917 वर्सा मायाचे 13 मेरेन ते ऑक्टोबराची 13 तारीख पर्यंत अनुग्रहीत आंकवार माय तेगा भुरग्यांक लुसिया, जासिंता आनी फ्रांसिस्को हांकां फातिमा गांवांत दिश्टी पडली. आमच्या परिशुध्द मायेन दिल्ले संदेश, सुचोवण्यो आनी शिटकावण्यो तुमच्या मदल्या जायत्यांनी घडये आयकल्ल्यो आसूंक फावो. आनी ह्या संदेशा मदें परिशुध्द मायेन तांकां 3 गूट दिल्यात जे संवसाराक दिवंक जाय अशें म्हूण जुलयाचे 13 तारखेर 1917 वर्सा ह्या तेगा भुरग्यांनी उगडापें केलें. लुसिया, जें हेर 2 भुरग्यां परस चड वर्सां जियेलें, तिणें संदेशाचो चड भाग उगडापो केलो. हांकां म्हणटात फातिमाचे गूट. फातिमाचो पयलो आनी दुसरो गूट भोव सगळीं जाणात, आनी परिशुध्द मायेन तिसरो गूट फकत 1960 वर्सा वो लुसियाच्या मरणा उपरांत उगडापो करूंक कडक शिटकावणी दिवन सांगलोलें. पूण हें घडोंक ना. जायत्या वर्सां उपरांत 2000 वर्साक धर्म सभेचे अधिकाऱ्यांनी एक डॉक्युमेंट भायर काडलो, सांगोन की तो जावन आसा म्हूण फातिमाचो तिसरो गूट. आतां हो डॉक्युमेंट भायर काडच्या आदीं वेगवेगळ्या संस्था मदें फातिमाच्या तिसऱ्या गुटांत कितें बरयलोलें आसतलें ताचे जायते अदमास केल्ले आसले. फातिमाच्या तिसऱ्या गुटाचो संदेश कितें तो ताची स्पश्ट समजणी आयज पर्यंत जायत्या लोकांक ना. मोगाच्यानो देवाचे सोडवणेचे येवजणेंत परिशुध्द मायेची भुमिका कितें काय? आयज जायतो लोक मारिया मायेक तांच्यो सगळ्यो संवसारी जिविताच्यो गरजो पूर्ण करपी एक मध्यस्थी कशी देखतात. पूण परिशुध्द पुस्तक तपासून घेतल्यार आमच्यान समजूंक जाता की देवा आनी मनशा मदें एकूच मध्यस्थी आसा, जेजू क्रिस्त, जो खुद मनीस, तो जावन आसा कुरपेचो मध्यस्थी. मोगाच्यानो देवा बापान अनुग्रहीत आंकवार मायेक आमच्या संवसारी गरजां खातीर मागता तसली एक मध्यस्थी कशी सेवा करूंक नेमूंक ना. आनी बायबल पंडीत आनी प्रवचन करपी चुकीचें प्रवचन करतात की मारिया मायेन काळाच्या लग्नाक एक मध्यस्थी कशी सेवा केली म्हूण. खरें म्हणल्यार हें सिद्ध जाता की तांकां थंय खरेपणी कितें घडलें तें समजूंक येवंक ना. काळाच्या लग्नांत एक व्हड गूट संपादनेक पावलो आनी तांचो सोरो सोंपलो म्हूण ती मध्यस्थी जाली तशें न्हय तें. तर ती कोणाचेच खातीर मध्यस्थी कशी सेवा करिना. देखून
जी कोण फकत संवसारी फायद्या खातीर तिका एक मोदेस्ती कशी देखतात ती एक व्हड पातक आदारतात. खरें म्हणल्यार परिशुध्द पुस्तक गोवायकी दिता की जी कोण फकत आपल्या आपसुवार्थी गरजां खातीर तांच्या संवसारी जिविताच्या वस्तू खातीर तिचे सोरशीं वेतात तर लुसिफेरान केलें तेंच पातक ती आदारतात. हें एक भोव गंभीर पातक. देवा बापान आमच्या परिशुध्द मायेक कसलें कार्य दिलें काय? खरें म्हणल्यार परिशुध्द माये विशीं संवसाराक कांयच खबर ना. जायत्या लोकांक तिचे विशीं एकदम चुकीची समजणी आसा. पूण सत म्हणल्यार सर्गीच्या बापाच्या सगळ्या वावरांत परिशुध्द माय एक राजदूत जावन आसा. देवाच्यो सगळ्यो दैवीक कोरण्यो तिच्या राजदूतपणा वरवीं घडून येतात. ताच्या पुता वरवीं संपूर्णायेक पावयलोल्या देवा बापाच्या सगळ्या सोडवणीच्या कोरण्यांत ती 6 वावराडी जावन आसली. 2000 वर्सां आदीं देवाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान जेन्ना देवाचे सोडवणेची येवजणेची पयली स्टेज पूर्ण केली तेन्ना परिशुध्द मायेन लेगून जायती राजदूतपणाची कार्यां पुर्ती केली. पूण देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यात आमची परिशुध्द माय आदल्या परस ओदीक चड राजदूतपणाची कामां करता. मोगाच्यानो देवान परिशुध्द मायेक सदांच एक सर्गीची दूत कशी धाडल्या. फाटल्या शेंकड्यांतूच आमची परिशुध्द माय जायत्या जाग्यांनी दिसती पडली आनी जायते संदेश शिटकावण्यो आनी शिकवण्यो दिल्यो. मोगाच्यानो आमच्या परिशुध्द मायेन हे संदेश आमकां कित्याक दिल्यात काय? जाणवाय 22:8 तुका खूब अनुभव घेवपाची आशा आसा. तर जाणवायेक म्हणजे परिशुध्द मायेक फाटली खबर आसा. फुडाराचो ती अदमास करता. जाणवाय हें उतर जेजू क्रिस्ता विशीं उल्लेख करता म्हूण शिकयतल्यांची संख्या एकदम चड आसा. आनीक एक जोमो तें परिशुध्द आत्म्याक उल्लेख करता म्हूण शिकयता. पूण तुमी जर परिशुध्द पुस्तकांची तपासणी केल्यार हें जाणवाय उतर परिशुध्द मायेक उल्लेख करता म्हूण स्पश्ट जातलें. आमचे परिशुध्द मायेचो आत्मो जावन आसा जाणवायेचो आत्मो. हें सिद्ध करूंक जायतीं देवाचीं उतरां आसात. तुका खूब अनुभव घेवपाची आशा आसा. तर जाणवायेक फाटली खबर आसा. फुडाराचो ती अदमास करता. लोकांच्यो सांगण्यो म्हणण्यो ती समजता. उमाण्याचे जबाब ती जाणा. मोडबावेल्या खुणांची आनी अजापवंत घडण्याची तिका आदीं फुडेंच माहिती आसा. युग आनी काळ कशे बोलांतले तें तिका खबर आसा. परिशुध्द पुस्तकांत खंयच्याच जाग्यार जेजू क्रिस्ताक व परिशुध्द आत्म्याक ती म्हणून उलो करूंक ना. तर मोगाच्यानो आमी पळयता की जाणवायेक मोडबावेल्या खुणांची आनी अजापवंत घडण्याची आदीं फुडेंच माहिती आसा. जाणवाय सगळें जाणा. युग आनी काळ कशे बोलांतले तें तिका खबर आसा. लोकांच्यो सांगण्यो म्हणण्यो ती समजता. उमाण्याचे जबाब ती जाणा. तर परिशुध्द जाणवाय जावन आसा एक व्यक्ती जिका सगळी खबर आसा. जाणवाय 22:11 कित्याक ती म्हणल्यार परिशुध्द जाणवाय सगळें जाणा आनी सगळें समजता. म्हज्या कामांनी ती म्हाका शाणेपणान चलयतली आनी आपले मोहिमेन म्हाका राखून दवरतली. तर परिशुध्द माय जी जावन आसा परिशुध्द जाणवाय
आपल्या भुरग्यांक आपले मोहिमेन राखून दवरता. परिशुध्द जाणवाय सगळे जाणा आनी सगळे समजता आनी हे तरेन सदांच आमकां सर्गीचे संदेश घेवन येताली. ती जावन आसा हीच परिशुध्द जाणवाय. म्हणण्यो 28:8 वड 1-9. जाणवाय उलो मारता की ना, सोंसती काय आपलो ताळो वयर काडटा न्हय. हो ताळो आयकोंक आनी ही उतरां उलयता ती देवाची जाणवाय म्हूण समजून घेवंक देवाची कृपा आमचेर आसूंक गरज, ना तर तें शक्य जावचें ना. सगळ्या लोकांनो हांव तुमकां उलो मारतां. म्हजीं उतरां हांव सगळ्या मनशां कुडाक परगोडटां. भोळ्यानो, कशे तरेन वागूंक जाय तें शिकात. ती जावन आसा परिशुध्द माय, जी आरोडून सांगता. बोल्यांनो, कशे तरेन वागूंक जाय तें शिकात. पिश्यांनो, तुमी सोयरानांत येयात. आयकात, हांवें तुमकां कितें म्हत्वाचें सांगपाचें आसा. हांव उलयतां तेन्ना म्हजीं उतरां खरीं, म्हजें तोंड सोत परगट करता. तर परिशुध्द मायेचीं उतरां जावन आसात सोत. कितें जावन आसा सोत? देवाचें उतर जावन आसा सोत. देखून परिशुध्द माये वरवीं काशा देवूच आमचे लागीं उलयला. कित्याक तिणें सदांच देवाचींच उतरां उलयल्यांत. देखून सगळें जें कितें ती उलयल्या ती जावन आसा देवाचीं काशा उतरां आनी ती जावन आसा संपूर्ण सोत. कित्याक वायटाक म्हजे वोंट विटेतात. म्हज्या तोंडांतलीं सगळीं उतरां सरळ, नीट, थंय कांयच फटकिरें ना. आतां ती देवाचीं काशा उतरां देखून तातूंत कांयच वांकडें वो वायट ना. ओनीत वो फटकिरें थंय कांयच ना. ती जावन आसात सोत. समजतल्यांक सगळें सरळ, तर तिचीं उतरां सरळ, फकत समजतल्यांक ती एकदम घोड. कान आसलोल्यांनी आयकोचें. जांकां कान नात, जांकां देवातान कान मेळोंक नात, तांकां परिशुध्द मायेचीं उतरांची समजणी मेळची ना आनी ती वांकडी आनी कोडू लागतली. आख्ख्या संवसारांत जायतीं जाणां आसात जाणीं परिशुध्द मायेचो तिरस्कार केला. तिचीं उतरां तांणी नाकारल्यांत आनी बायबलांत आसलोलीं तीं पुस्तकां, जंय तिचीं शिटकावणेचीं आनी सिश्टीचीं उतरां आसात, तींवूय भायर उडयल्यांत. तें म्हणल्यार तिचीं उतरां समजतल्यांक सगळें सरळ आनी जाणवाय आपणायतल्यांक सगळें नीट. तर आमचे परिशुध्द मायेचीं उतरां जावन आसात सोत. ती जावन आसात देवाचीं उतरां. ती मेजूंक जायना तसले जाणवायेच्या सारांतल्यान येतात, जी तिचे भितर वस्ती करतात आनी जी सगळें जाणा आनी समजतात. म्हणण्यो 28:1 वड 21-25 आनी 30-3. साद्या लोकांनो, आनी कितलो काळ तुमी बाबडेपणाक वेंग मारून रावतल्यात. जाणवायेच्यो मस्कोऱ्यो केलोल्यो कितलो काळ लेगीत पळयोवन कशी भोगतल्यात. तुमी केन्नाच शिकचे नात. तर निंदा करपी सदांच अशेंच करीत आयल्यात. जाणवायेच्या उतरांचो ते मस्कोऱ्यो करीत रावतले. आयज पर्यंत थोडीं मनशां सारकें तशेंच करीत आसात. देखून फकत पिशीं परिशुध्द मायेंतावन येतात त्या जाणवायेचीं उतरांची फकाणां करतलीं म्हूण स्पश्ट जाता. म्हजे शिटकावणेक लक्ष दी. तर आमची परिशुध्द माय आमकां शिडकायता. ती आमकां शिस्त दिता, दोबकायता आनी
चोत्राय दिता. हांव तुका बरी बूद दितां आनी म्हजी जाणवाय हांव तुका वाडटां. हांव तुका उलो मारतां आनी तुका आपयतां, पूण तूं आयको नासलोय. तुवें म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. फाटल्या शेंकड्यांतूच आमचे परिशुध्द मायेन जायत्या जाग्यांनी दिश्टी पडोन जायते संदेश, शिश्टीचीं उतरां, शिटकावण्यो आनी शिकोवण्यो दिल्यो. पूण कोण एकल्यान पासून तिचीं उतरां आयकोन घेवंक ना. तांणी तिचीं उतरां नाकारलीं आनी बेपर्वा केली. तुवें म्हज्या आज्ञाची बेपर्वा केली आनी म्हज्यो सगल्यो शिटकावण्यो न्हयकारल्यो. पूण म्हजें आयकोता तो सुरक्षीत जियेतलो. ओदुरुस्ताची कसलीच भिरांत नासतना तो शांत आसतलो. इतलो काळ पासून आमचे परिशुध्द मायेन आमकां सुचोवण्यो दिल्यात, आमकां शिकयल्यात, आमकां शिटकायल्यात. मोगाच्यानो, हीं जावन आसात बापाचीं उतरां. ती सोत जावन आसात आनी ती सगलीं परिशुध्द पुस्तकांत बरयलोलीं आसात. तर परिशुध्द माय जर खंयच्याय जाग्यार दिश्टी पडल्या जाल्यार जें कितें ती उलयल्या तें परिशुध्द पुस्तकांत कितें बरयलां त्या प्रमाणें आसूंक जाय. ही जावन आसा एक वर्तीक खुणां जी दाखोवन दिता की खरेपणी परिशुध्द माय खंयच्याय जाग्यार दिश्टी पडल्या वो ना ती. तिचीं उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणें आसतलीं, कारण ती फकत सोत उलयता, देवाचीं उतरां. परिशुध्द मायेन आमकां दिल्ल्या संदेशांचो आनी शिटकावणेचो हेतू कितें जावन आसा? मोगाच्यानो, देवा बापान आमकां अमोरपणा खातीर रचलोलीं. ताच्या मोहिमेंत आनी शक्तींत भाग घेवंक, ताच्या दैवीक स्वभावान भागीदारां जावंक, विशुध्द आनी निश्कडोक आसूंक आनी हे पोरी ताच्या सांगाताक सासणाच्या सासणाक जिवंक. पूण एदेनाचे बागेंत जियेतोल्या आमच्या पयल्या आवय बापायक सैतानान फसयली. ताणें तांकां फोट मारली, तांकां पातक आदारूंक लायले आनी देवा बापातावन तांकां जें मेळ्ळोलें तें सगलें ताणें आपलें करून घेतलें. देखून पयल्या आवय बापायन जांकां सैतानान फसयलोली तांणी ताका आदीन करचो म्हूण देवाची आशा आसली. ताणें ताचो नाश करूंक जाय आनी सगलें जें ताचें ताणें चोरून व्हेलां तें परतून घेवंक जाय. तांणी संवसाराक आदीन करूंक जाय आनी देवाच्या हाजीरपणाक परतून येवंक जाय. हो हेतू मनान धरून देवा बापान पयले आवय बापाय म्हणल्यार आख्ख्या मनशा कुळाक एदेनाचे बागेंतल्यान भायर घातली आनी सैतान अधिकार चलयता त्या संवसारांत धाडली. देखून मोगाच्यानो, आतां काळाच्या पूर्णतायेन देवाच्या भुरग्यांनी नोश्ट्याचेर जैत दवरूंक जाय आनी तांणी ओगडायलोलें तें सगलें परतून आपणाचें करून घेवंक जाय. परिशुध्द माय हे देवाचे सोडवणीचे येवजणेची राजदूत जावन आसा. देवाच्या भुरग्यांक तयार करून दवरलां तें सर्गीचें राज स्विकारूंक देवाच्या भुरग्यांनी तयार जावंक जाय. सर्गीच्या बापान बासायलोलें तें सगलें ताणें मेळून घेवंक जाय. तर हें सगलें मेळून घेवंक परिशुध्द माय जावन आसा जी देवाचे कोशे प्रमाणें देवाच्या भुरग्यां सांगाताक कोश आनी वावर करता. देखून मोगाच्यानो, आमच्या परिशुध्द मायेच्या राजदूतपणाच्या कामाचो भाग कसो, तिच्या भुरग्यां खातीर परिशुध्द मायेच्या कोश्टांचो भाग कसो ती जायत्या जाग्यांनी दिश्टी पडली आनी हे संदेश दिले. परिशुध्द माय जावन आसा स्वर्गांतावन धाडलोली दूत जी युक्त वेळार आमकां सर्गीच्या बापाचे उमाडे हेतू, ताची खुशी आनी ताची दैवीक येवजण उगडापी करता.
मोगाच्यानो हें मनान धरून फकत देवाच्या उतरांच्या बुनयादीचेर फातिमाचो तिसरो घोट कितें तो आमी तपासूंक जाय. परिशुध्द माय जावन आसा ह्या सगळ्या वावराची राजदूत. जाणवाय अवेसवोर 8:1. पृथ्वीचे एके शिमेतावन दुसरे शिमेपर्यंत ती आपली पदवी पावयता. सगळ्यो वस्तू बरे भाशेन मांडून हाडटा. हें देवाचें उतर खंयचे पृथ्वे विशीं उलयता तें परिशुध्द पुस्तकांत स्पश्टपणी बरयलोलें आसा. परिशुध्द जाणवाय पृथ्वीचे एके शिमेतावन दुसरे शिमेपर्यंत आपली पदवी पावयता. त्या पासत हे संदेश परगट करूंक जिका धाडल्या ती जावन आसा आमची परिशुध्द माय. ती सगळ्यो वस्तू बरे भाशेन मांडून हाडटा. तिच्या शिटकावण्या वरवीं, शिश्टी वरवीं, तिच्या शिकोवण्या वरवीं, तिच्या मागण्या वरवीं आनी ती आमचे भितर घालता ते शक्ती वरवीं आमची परिशुध्द माय सगळ्यो वस्तू पूर्णतायेन मांडून हाडटा. आनी परिशुध्द पुस्तकांत बरयलेल्यो आसात त्यो बासावण्यो देवाच्या भुरग्यांनी मेळून घेवं पर्यंत जे उद्देशा खातीर तांकां रचलोली तो तांणी पूर्ण करी पर्यंत आनी तांचे विशीं आसलोले देवाचे उद्देश पूर्णतायेन स्थापन जावं पर्यंत ती देवाच्या भुरग्यां खातीर आपलो कठीण वावर चालू दवरतली. जाणवाय आवेसवर 6:17. शिकपाचो खोल आवंडो म्हणल्यार जाणवायेची सुरवात. शिकपाचो हुस्को दवरप म्हणजे तिचो मोग करप. बोगोर बोगोर आमकां शिस्त वो शिक्षा लायता ती जावन आसा आमची परिशुध्द माय. आमी परिशुध्द पुस्तकाची तपासणी करून जायतीं देवाचीं उतरां सोदून काडूंक शकतात जंय तीं आमकां हे परी शिस्त लायता. तुमच्या भुरग्याचो तुमी मोग करतात ताची सगळ्यांत व्हडली सुचोवणी म्हणल्यार तुमी ताका शिस्त लायतली. आतां सर्गीच्या बापा विशीं देवाचें उतर साक्ष दिता. बाप जांचो मोग करता तांकां तो शिस्त लायता. तो तांकां शिक्षा दिता. तो तांकां मारता. परिशुध्द पुस्तक साक्ष दिता की आपल्या खंयचेय भुरगें नोश जाल्लें नाका म्हूण आवंडेवून देव बाप हें तांच्या बऱ्या खातीर करता. तेच भाशेन आमची परिशुध्द माय पासून आपल्या शिकोवण्या आनी शिटकावण्या वरवीं आमकां आकार दिता. ती सगळ्यो वस्तू पूर्णतायेन मांडून हाडून आनी फकत आपल्या भुरग्यां पासत कोश काडटा. देवाचे कोशे प्रमाणे देवाच्या भुरग्यांची नवसोनी जावचे खातीर खात्री करूंक परिशुध्द माय प्रयत्न करीत आसा. देखून मोगाच्यानो फकत ह्या बुन्यादीच्या आदाराचेर आमी फातिमाचो तिसरो गोट समजून घेवंक जाय. कित्याक आमची परिशुध्द माय युक्त वेळार दर एक शिटकावणी दिता. आतां ह्यो शिटकावण्यो कित्या विशीं काय? शिटकावण्यो पातकाचे कास्ती विशीं. बेगीनूच येवचे आसात त्या कोश्टां त्रासांच्या काळा विशीं आनी देवाच्या भुरग्यांक फसोवचे खातीर सैतानान मांडलोल्या फासां विशीं जावन आसा. हे सगळे वस्तू विशीं तिणें आमकां आदीं फुडेंच शिटकायिल्लीं आसा. मोगाच्यानो आमकां आदीं फुडेंच शिटकावणी दिवंक गरज तो वेळ आमकां दिल्ल्या ह्या शिटकावण्याचो चडांत चड फायदो घेवंक गरज तो वेळ तो जावन आसा ह्या शेवटाच्या काळांत. कारण फकत शेवटाच्या काळांतूच हे पृथ्वीर वस्ती करतल्यांचेर देव सूद घेतलो. परिशुध्द पुस्तकाची आमी तपासणी करीत तर फकत सोर पदवेदाराच्या दिसाक देव सूद घेतलो म्हूण आमकां समजूंक येतलें. देव जेन्ना वायट करतल्यांचेर
आनी सैतानाच्या सगळ्या वावराचेर आपलो क्रोध ओतयतलो त्या काळार सोर पदवेदाराचो दीस वो शेवटाची घडी अशें मानतात. ह्या सूद घेवच्या काळा विशीं, ह्या काळांत जें सगळें घडचें आसा ताचे विशीं, देवाची मनसुबी विशीं परिशुध्द पुस्तकांत सगळें विस्तारान सांगलोलें आसा. आनी हाचे भायर आपल्या भुरग्यांनी सासणीक सोडवण मेळोवन घेवचे खातीर देवान आदींच थारायलोल्या येवजण्यांचें परिशुध्द पुस्तक स्पश्टपणी वर्णन करता. एदेनाचे बागेंत तांणी जें ओगडायलोलें तें सगळें पुनर्स्थापन करचे येवजणे विशीं परिशुध्द पुस्तकांत वर्णन केलां. आपल्या भुरग्यांताय आसलोल्या व्हडा मोगाक लागून देवाची सासणीक येवजण तांच्या सासणीक सोडवणे पासत आसलोली ती एक येवजण सगळी परिशुध्द पुस्तकांत स्पश्टपणी विस्तार केलोली आसा. देखून परिशुध्द माय सगळे जे ह्या सोडवणेचे दायजी जावन आसात तांकां शिडकायता, शिक्षा दिता आनी शिस्त लायता, ज्या वरवीं तांचेर लक्ष दिवन ती साल्वार जावंक शकतली. मोडण्यो 22:1 वोड 23-27. म्हजे शिटकावणेक लक्ष दी. हांव तुका बरी बूद दितां आनी म्हजी जाणवाय हांव तुका वाडटां. हांव तुका उलो मारतां आनी तुका आपयतां, पूण तूं आयकोनासलोय. ही व्हड तळमळ्याची उतरां जावन आसात. आमच्या परिशुध्द मायेचो उलो ह्या संवसारांत ती दिश्टी पडली. तितल्याय स्वातांचेर तिणें उबारलोलें रोडणें जावन आसलो सोर्गीचो उलो. तें जावन आसलें आमच्या सोर्गीच्या बापाचें रोडणें. आनी परिशुध्द माय हांगासर सांगता की तुवें तें आयकलें तोरूय तुवें ताची पर्वा केली ना. तुवें म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. आमचे परिशुध्द मायेन आपल्या आवयपणाच्या मोगान आमचे सवें आपले हात विस्तारले. सगळें जें बापा सवें आसा ताचें धार्जीपण जोडूंक फावो जावंक खात्री करचे खातीर ती आपल्या भुरग्यांक चिकटून रावता. ती सदांच आमच्या कुशीक रावता आनी आमचे खातीर कोश्ट करता आनी फकत आमकां तिच्या गोपांत लागीं दवरूंक ती आशेता. पूण हे आवयन आपले हात विस्तारल्या उपरांत लेगून कोणेच तिच्या उलयाची पर्वा करूंक ना. एके आवयचें दूख कशे परी तिच्या भुरग्यां पासत तिचें काळीज धडधडता तें ह्या उतरां वरवीं तुमकां समजूंक जाय. तिचो मोग करतात म्हूण दावो करतात त्या भुरग्यांनी तरी तिच्या काळजाचे तळमळे समजूंक जाय. तुवें म्हज्या आज्ञाची बेपर्वा केली आनी म्हज्यो सगळ्यो शिटकावण्यो न्हयकारल्यो. परिशुध्द जाणवाय कितें सांगूंक सोदता तें आतां मन दिवन आयकात. देखून तुजेर निर्भाग येता तेन्ना हांव तुका हांसतलीं. खंयचे निर्भाग? शेवटाच्या काळांत ह्या पृथ्वीर येवचो आसा तो देवाचो क्रोध. तुजेर कांपेरो येता तेन्ना हांव तुज्यो मोस्कोरी करतलीं. अनुग्रहीत आंकवार माय अशे परी उलोवंक पावली तें तुमच्यान चिंतूंक जाता. मोगाच्यानो परिशुध्द माये विशीं चडशा लोकांक एक भोव वांकडो आनी चुकीचो समज आसा आनी ती फुडें म्हणटा, एका तुफाना भाशेन तुजेर थरथरो येता तेन्ना. परिशुध्द पुस्तकांत
स्पश्टपणी उल्लेख केलेलो आसा. जेन्ना देवाच्या क्रोधाचें तुफान पृथ्वीचेर पडटलें शेवटाच्या काळांत एका भोंवऱ्या भाशेन तुजेर निर्शेवणी येतात तेन्ना, दूख आनी आकांत तुका दोरतोरेर आपटितात तेन्ना, तुजेर संताप आनी उपद्रव येतात तेन्ना, ह्या वेळार परिशुध्द माय तांच्यो मोस्को आनी तांकां हांसतली. कितलीं म्हूण तोपतात तसलीं उतरांय तर मेकळेपणी परिशुध्द माय थपकायता, शिस्त लायता आनी शिडकायता लेगून. तर परिशुध्द माय सर्गीचे संदेश घेवन ह्या पृथ्वीर आयली आनी देवान विचून काडलोल्या फकत त्या भुरग्यांक वो पोरचेक हे संदेश दिल्ले. ह्या संवसाराच्या लोकांचे नदरेन ही भुरगीं कांयच मोत नासलोलीं जावन आसलीं. तीं समाजांतलीं नांव वस्ती मनशांनूय आसलीं. देखून जे कोण नांव वस्ते आसले, जे विद्वान आसले आनी जायतो अधिकार मेळून घेतलोलो, तांणी आमच्या परिशुध्द मायेच्या संदेशांची बेपर्वा केली. आनी ज्या मनशां वरवीं हे संदेश दिल्ले तांचो तिरस्कार केलो. आनी ती दिसती पडली तितल्याय सुवातांचेर होच परिणाम आसलो. जायते याज्ञिकांनी आनी धर्मीक अधिकाऱ्यांनी तिच्या दर्शनाची आनी तिणें दिल्ल्या संदेशांची बेपर्वा केली आनी विरोध केलो. ती फातिमा गांवांत दिसती पडली म्हूण ते मानून घेतात. फातिमांत जाल्लें तें तिचें दर्शन दाखोवंक त्यो मुर्त्यो पासून करतात आनी तांच्या सोबांनी तांचें प्रदर्शन करतात. पूण खरें म्हणल्यार तांणी तिच्या संदेशांची बेपर्वा केली. मोगाच्यान 1917 वर्सा मायाचे 13 तारीख ते ऑक्टोबराचे 13 तारखे मदें अनुग्रहीत आंकवार माय तेगा भुरग्यांक दिसती पडली. जुलयाचे 13 तारखेर तिणें तांकां 3 गूट उगडापे केले. तातूंतलो पयलो आनी दुसरो गूट थोड्याच प्रमाणांत प्रकाशीत केले, पूण तिसरो गूट लिपोवन दवरलो. लुसीक स्पश्ट सुचोवणी मेळ्ळ्या उपरांत जानेराचे 3 तारखेर 1944 वर्सा तिसरो गूट तिणें बरोवन दवरलो आनी तो सुरक्षीत दवरूंक लेरियाच्या बिस्मा लागीं दिलो. एप्रिलाचे 4 तारखेर 1957 वर्साक तो वाटिकानाच्या ऑफिसांत व्हेलो आनी आगोस्ताचे 17वेर 1959 वर्साक हो डॉक्युमेंट पाप सायब जुआंव 23वो हाच्या हातांत पावलो. पूण ताणें पासून तो उगडापो करूंक ना. न्हयच ताणें ना म्हूण ताच्या उपरांत तो तिसरो गूट वाचलोल्या लोकांक तातूंत कितें बरयलोलें आसलें तें उगडापें करूंक ना. आमच्या परिशुध्द मायेची आज्ञा कितें आसली? 1960 वर्स वो लुसीचें मरण जें कितें पयलें येता तेन्ना तिसरो गूट उगडापो करूंक जाय. ह्यो तिच्यो स्पश्ट आज्ञा जावन आसल्यो. जेन्ना लुसीन अशें कित्याक काय म्हूण विचारलें तेन्ना परिशुध्द मायेन सांगलें की त्या वेळार तो संदेश अदीक चड स्पश्टपणी समजतलो. मोगाच्यानो ह्याच कारणाक लागून पोप जॉन 23वो हाणें 1959 वर्सा तिसरो गूट वाचलो तेन्ना तो उगडापो करूंक ना. पूण फेब्रुवारीचे 8वेर 1960 वर्सा वाटिकानांत आयिल्लें एक खबरापत्र पोर्तुगालांत नेटान पसरलें. तातूंत अशें म्हणलोलें, वाटिकानाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला की जरूय फातिमाचें दर्शन सोबेन मानून घेतलां तरूय मेंड्रे राखतल्या तेग भुरग्याच्या उतरांची खरेपणाची खात्री दिवंक सोबा जबाबदारी घेवंक सोदिना. दुबावा विरेत ही एक देवनिंदेची घोशणा. त्या भुरग्यांनी उलयलोलीं उतरां
तांची स्वताची न्हंय आसली. बोगोर त्यो सोर्गीच्यो शिटकावण्यो जावन आसल्यो. ती परिशुध्द मायेची पासून उतरां न्हंय आसली. पूण परतेच जाल्यार सोर्गीचो बाप आपल्या मोगाड दुवे वरवीं आपल्या भुरग्यांक शिटकायतालो. पूण सोबेच्या अधिकाऱ्यांनी ते संदेश फकत गवंडी भुरग्याची साक्ष जाल्ले परी पडले. देखून तांणी तांचो संपूर्णयेन वखमान केलो. देवाच्या उतराची इतले उक्तेपणी मस्कोरी केल्ली तुमकां आनी खंयच मेळची ना. तर त्या वेळार तांणी न्हय फकत तिसरो गूट प्रकाशनान हाडूंक नाकारलें, पूण उक्तेपणी ताची बेपरवाही केली. मोगाच्यानो, पयल्या आनी दुसऱ्या गुटांत दिल्ले संदेश कितें जावन आसात? हे उक्तेपणी उगडापे केल्ले आसात. पयल्या गुटांत परिशुध्द मायेन तांकां हेमकोणाचें दर्शन दाखयलें. जीं पातकाचे स्थितीन मरतात तांणी खंय वचूंक पडटा त्या जाग्याचें दर्शन तिणें तांकां दाखयलें. तें एक व्हड भिरांकूळ दर्शन जावन आसलें. पूण सोर्ग आनी हेमकोण फकत एका व्यक्तीच्या अस्तित्वाची स्थिती म्हूण आयज परिशुध्द पुस्तकाचे विद्वान शिकयतात. तर तांणी ह्या संदेशांची बेपरवा केल्या. पूण हें जावन आसा सत असलो एक जागो अस्तित्वांत आसा म्हूण परिशुध्द पुस्तक कसलोच विवाद नासतना आमकां शिकयता. आनी त्या भुरग्यांक तिणें दाखयल्ल्या दर्शना वरवीं असलो एक जागो अस्तित्वांत आसा म्हूण परिशुध्द माय स्पश्टपणी साक्ष दिता. तिणें तशें कित्याक केलें? लोकांनी पिराचीत करचे पासत. देखून परिशुध्द मायेन दाखयल्लें तें हेमकोणाचें दर्शन सगल्यांनी पिराचीत करचे खातीर उपकारूंक एक शिटकावणी जावन आसली. जोर कोण एकलो पिराचीत करिना, पातक सोडूंक तयार ना आनी पाडो दिवंक नाकारता जाल्यार ते आसतले तो जागो हो म्हूण परिशुध्द मायेन स्पश्टपणी साक्ष दिली. आतां दुसरो गूट. ह्या वेळार पयलें संवसारीक झूज चालू आसलें. दुसऱ्या गुटाचो भाग कसो परिशुध्द मायेन गंभीरतायेन शिटकावणी दिल्ली की लोक पिराचीत करिना जाल्यार जें ती अनुभवतली ताच्याहून अदीक चड संकश्टां हाडून दुसरें संवसारीक झूज घडटलें. रशिया पिराचीत करिना आनी तिच्या निश्कडो काळजांक अर्पण जायना तर रशियाचें तत्वां आडवाटेची चिंतना रशियांत चालू आसलेली सगळीं वायटां आख्ख्या संवसारांत पसरतलीं म्हूण तिणें आदीं फुडेंच शिटकायलोलें. तर थोड्याच उतरांनी फातिमाच्या दुसऱ्या गुटांत परिशुध्द माय दुसरें संवसारीक झूज सुरू जावचो वेळ लागीं पावला ताचे विशीं, देवाच्या विरुद्ध आसतल्या तत्वाच्या बदलोवणे विशीं आनी ह्या आख्ख्या संवसाराचेर ताचो परिणाम जावचो आसा ताच्या विशीं शिटकायता. मोगाच्यानो, 2000 वर्साक सोबेच्या अधिकाऱ्यांनी एक डॉक्युमेंट उजवाड आयलो जो फातिमाचो तिसरो गूट जावन आसा म्हूण ताणें दावो केल्लो. तें तुमकां हांव मोटवें करून सांगतां. धवे न्हेसलोलो एक भेस तो लुसी आनी तिचे वांगडा आसलोल्यांनी तो पाप साहेब म्हूण समजून घेतलें. तर एक बिस्प धवे न्हेसून आसलो. ताच्या वांगडा हेर बिस्प आसले. याज्ञीक आनी हेर धर्मीक मनीस आसले जे एका दोंगराची उबी चोडटी चोडटाले. ताचे तेंगशेर एक व्हड कुरीस आसलो. पूण ताच्या वाटेन जो बिस्प ओदें निसंटोन जावन गेल्ल्या एका व्हड शारांतल्यान पासार जाता. कात्री नासलोल्यान थांबून थांबून पावलां मारून तो कडकडटा
आनी ताच्या काळजाक दूख आनी कोंट भोगता. ताचे वाटेर ताका मेळ्ळोल्या मोद्यांच्या आत्म्या पासत तो मागणें करता. तो दोंगराचे तेंगशेर पावून कुर्साच्या मुखार मागणें केलें तेन्ना सैनिकांच्या एका पोंगडान ताका जिवेशी मारलो. जाणें ताचेर गुळयो आनी बाण सोडले आनी तेच भाशेन एका फाटल्यान एक करून हेर यादनीक आनी हेर धर्मीक दादले आनी बायलो थंयसर मरून गेली. हो जावन आसा वाटिकानान उजवाडायल्लो तो तिसरो गूट. मोगाच्यानो ह्या डॉक्युमेंटाच्या प्रकाशने वेळार दिल्ल्या दैवीक समजणीच्या म्हायती विशीं कार्डिनल रॅटझिंगर, जो उपरांत पोप बेनेडिक्ट 16वो जालो, ताणें सांगलें, खंयचोय व्हड गूट उगडापो जावंक ना. कार्डिनल रॅटझिंगरान म्हणलें, द वेल ऑफ फ्युचर इज नॉट टर्न, म्हणजे फुडाराचो पड्डो पिंजूंक ना. हाचे वेळ्यान स्पश्ट जाता की फातिमाचो तिसरो गूट म्हूण शिंपडायलोलो तातूंत फुडारा विशीं कांयच ना. तो गुटूच न्हय आसलो. आनी ताचे भायर वाटिकानाचो सेक्रेटरी कार्डिनल सोदानो हाणें सांगलां की तिसरो गूट 20व्या शेंकड्यांत क्रिस्तांवांक दिलोले पिडापिडे विशीं जावन आसा. आनी ह्या काळाचो शेवट मारकार करूंक 13 माय 1981 ह्या दिसाक पोप जॉन पॉल दुसरो हाका जिवेशी मारूंक केल्लो प्रयत्न हें सगलें तिसऱ्या गुटा विशीं जावन आसलें अशें कार्डिनल सोदानो हाणें सांगलोलें. आनी हे पोरी सभेच्या अधिकाऱ्यांनी आनी फुडाऱ्यांनी तांचीं दारां धांपलीं आनी फातिमाच्या तिसऱ्या गुटाचो कोटलो बंद केलो. ताचे वरवीं कसलोच गूट उगडापो जावंक ना. फुडारा विशीं कांयच ना असल्यो घोशणा करून तांणी फातिमाच्या तिसऱ्या गुटाक पूर्णपणी वखबान केलो. मोगाच्यानो हो फातिमाचो तिसरो गूट काय? जाल्यार तिसरो गूट कितें जावन आसा? परिशुध्द पुस्तकाची तुमी तपासणी केल्यार तुमकां सोत कळोन येतलें फातिमाचो खरो तिसरो गूट कितें वो कितें न्हय तो. परिशुध्द माय ज्या खंयच्याय स्वातांचेर दिश्टी पडली थंय तिणें दिल्ले ते संदेश आनी खेरीतपणी तिणें दिल्ल्यो शिटकावण्यो सगळे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसले म्हूण आमी आदींच पळयलां. परिशुध्द पुस्तकांत जें कितें आदींच बरोवन दवरलेलें आसा फकत तेंच तिणें जाहीर केलां. हाचे विशीं प्रश्न करतात तेन्ना लुसी कितें सांगतालें तें बारकायेन तुमी आयकूंक जाय. सगलें शुभ वर्तमानांनी तशेंच प्रकाश सवेणेच्या पुस्तकांत सांगलोलें आसा. तर फातिमाच्या तिसऱ्या गुटांत शुभ वर्तमानांत आनी प्रकाश नेवेच्या पुस्तकांत आदींच सांगून दवरल्यात त्यो देवाच्यो शिटकावण्यो आसात म्हूण स्पश्ट जावन आसा, ज्यो परिशुध्द मायेन नेमणोल्या वेळार आमकां उगडाप्यो करून दिल्यात. आतां आमी पयलो आनी दुसरो गूट बारीकसाणेन तपासल्यार ते दोनूय गूट शिटकावण्यो जावन आसले. जे उगडापे केल्ले ते जर शिटकावण्यो जावन आसले तर तिसरो गूट जो उगडापो करूंक ना, जो इतलीं वर्सां पासून लिपून दवरलेलो, जो बरोवन दवरूंक लेगीत लुसी फाटीं सरतालें, जाल्यार कितली चड कडक ही शिटकावणी आसतली. खरेंच ती एक शिटकावणी. मोगाच्यानो फातिमाचो तिसरो गूट खरेपणी क्रिस्तांवांनी सोंसलोल्या कोश्टां विशीं वो जॉन पॉल दुसरो हाका जिवेशी मारूंक केल्ल्या प्रयत्नां विशीं जावंक शकता काय? स्पश्टपणी तें तशें न्हय. मोगाच्यानो हें आमी अदीक बारीकसाणीन तपासूया. आपल्याचेरूच व्हड कोश दोग घेवन कुर्सार मरूंक
आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण करचे खातीर देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या पृथ्वीर आयलो. कारण रोगोत वारोयल्या बगर पातकाचें बोगसोणें ना. देखून ताका ह्याच उद्देशा खातीर धाडलोलो, व्हड कोश्ट भोगून कुर्सार मरूंक आनी आमकां आमच्या पातकांतल्यान सुटका दिवंक. तर देवाचो पूत जो आमचो खूब मोग करता ताणें हें एक आव्हान कशें घेतलें. ताका हें एक उमेदीचें कशें आसलें. ताणें कोश्ट भोगूंक जाय आसलें म्हूण एकदम स्पश्टपणी साक्ष दिली. हें जावन आसलें जें ताचे विशीं बरयलोलें आनी तें पूर्ण जावंक जाय आसलें. हें आपल्याचेर घेवंक तो भोव कुशेन तयार आसलो. आमी माथ्यू 24:26, 53 ते 54 वडीत वाचता. वो म्हज्या बापा कोडे हांवें मागल्यार तो बार रावून ओगली देवदूतांची लश्करां आतांच म्हज्या आदाराक धाडचो नाशें तुका दिसता. मोगाच्यानो जेन्ना जेत्समानीच्या बागेंत जेजू क्रिस्ताक धरूंक सैनिकांचो एक पंगड आयलो आनी सिमांव पेद्रून तांचे विरुद्ध आपली तोर्साद भायर काडली तेन्ना जेजू क्रिस्तान अशें म्हणलें. पूण अशें जावंक जाय म्हूण परिशुध्द पुस्तक सांगता तें कशें घडून येतलें तर जेजू क्रिस्तान कोश्ट भोगूंक जाय आनी कुर्सार मरूंक जाय म्हूण स्पश्टपणी साक्ष दिवपी परिशुध्द पुस्तकाच्या उतरांक जेजू क्रिस्त आदीन रावलो. परिशुध्द पुस्तकांतलीं हीं उतरां पूर्ण जावंक ताची खुशी जावन आसली. हो ताचो हेतू जावन आसलो आनी ह्याच उद्देशाक लागून तो ह्या संवसारांत आयलो. तो फकत देवाची खुशी पूर्ण करूंक आपल्या बापाच्या वावरांत भाग घेवंक आयलो. कुर्साचेर मरण म्हणल्यार ताका एक उमेदीचें कशें आसलें. इतलो तो आमचो मोग करता. मोगाच्यानो ताणें भोगूंक जाय आसलें त्या कोश्टां विशीं आनी कुर्साचेर ताच्या मरणा विशीं जेन्ना ताणें पयलेच फावट आपल्या शिसांक सांगलें तेन्ना कितें घडलें तें मनांत दवरात. जेन्ना पेद्रून हें सांगणें नाकारलें आनी म्हणलें, केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावं. तर सिमो पेद्रोन ह्या बाकितांच्या पूर्णतायेक न्हयकार दाखयलो आनी ताका फकत देवाची खुशी कितें ती खबर नासली. देखून हें ताणें म्हणलें. तरी आसतना सोम्यान ताका कितें म्हणलें. ही एक व्हड म्हत्वाची गजाल जावन आसा. माथ्यू 24:16 ओड 21 ते 23. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडो आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. हें जाहीर केल्या उपरांत आतां जेजू क्रिस्त रोखडोच हीं उतरां उलयता. तर तुमी मन दिवन आयकूंक जाय. हें फकत सिमांव पेद्रू नांवाच्या मनशा विशीं न्हय, पूण तें सोबेकूय लागू जाता. देखून जेजू सोबेकूय उल्लेख करता. देवाचें उतर म्हणटा, तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगूंक लागलो, देवाचे कोशे प्रमाणें हांव जेरुजाल्याक वेचो आसां. जाणट्यांच्या, मुखेल याज्ञिकांच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या हातांतलें हांवें जायतें सोंसचें आसा. ते म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव म्हाका पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून असो ताका बेश्टावंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावं. आनी ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, म्हजे मुखावेळो वच सोयताना हांव आदलून पडूंक म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातोर तूं. खंयच्या वाटेन
तो आदलून पडचो फातोर जालो. जेजूक देवाचें उतर पाडूंक आनी पूर्ण करूंक आडोवपाचो प्रयत्न करून. कित्याक तूं जें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. मोगाच्यान देवाचीं भुरगीं जीं तांकां गोड भावाट आसा म्हूण व्हडा गोरवान दावो दाखयतात, तुमीच तपासणी करून पळयात. कारण पेद्रू वरवीं उलयतालो तो सैतान म्हूण देव स्पश्टपणी दाखयता. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान तें सारकें सिद्ध जाता. पूण सैतान पेद्रू वरवीं उलयतालो जाल्यार जेजून म्हणूंक जाय आसलें न्हय की तुजें मन वायट वस्तूंचेर तारलोलें आसा वो तुजीं चिंतनां सैतानाची. बोगोर जेजून कितें म्हणलें? तुजें चिंतप मनशाचें वो संवसाराचें तें देवाचें न्हय. आनी हें भोव म्हत्वाचें, कारण आयज सगळ्यांचें मन संवसारी वस्तूंचेर थारलोलें आसा. दैवीक वस्तू परस मनशाच्या चिंतनाचेर, मनशाच्या समजण्याचेर आनी मनशाच्या उपदेशांचेर चड मोत दवरलोलें आसा. आयज सगळ्यांनी देवा परस मनशांक सगळ्यांत व्हडलो मान दिला. लोकांन आदारलोल्या व्हडल्या वायटांतलें हें एक वायट जावन आसा. आयज मनशाची चिंतनां, मनशाची तत्वां, नदर आनी इंट्रस्ट हांच्या दोंगीपणाच्या आदारान लोक देवाचेर आड वेतात. दैवीक चिंतनां, दैवीक नदर आनी देवाचीं कामां नाकारतात आनी सोडून दितात. आपूण खरें भावार्थी म्हूण दावो करतात. तांच्या फुडाऱ्यांनी लेगून हें वायट आदारलां. आमी खरीं क्रिस्तांवां म्हूण दावो करतात जाल्यार आमी बारीकसाणेन ह्यो वस्तू तपासूंक जाय. मनशाची मानसिकताय पसून तुमी दैवीक चिंतनाक आनी करण्याक आडखोल हाडटात कितें? कारण आयज चड करून अशेंच घडटा. ह्याच कारणाक लागून देव आमकां शिकयता. कोण जावन आसा ह्या सगळ्या फाटल्यान वावुरता तोच तो सैतान लोकांक असल्यो करण्यो करूंक लायता तोच जावन आसा. तर आमचो स्वामी ह्या पृथ्वीमेर कुर्सार मोरच्या उद्देशान आयलो म्हूण सगळ्यांक स्पश्ट जाता. आमी अशें पयलो जुवांव 22:2 वळींत वाचता. जीं कोण देवा सोवें आपूण आसात म्हूण सांगतात तांणी जेजू चल्लो तशेंच चलचें. आनी तशेंच जेजू क्रिस्तान शुभ वर्तमाना वरवीं उगडापें केलें आनी आमकां शिकयलें. ताणें कितें म्हणलें? कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाची कुशेची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक जीं कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात तीं आपलो जीव होगडायतलीं. पूण जीं कोण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. परिशुध्द पुस्तकांत आसलोल्या ताचे शिकवण्या वरवीं कोश्टाचें म्हत्व आनी गरज आमी समजूंक शकता. परिशुध्द पुस्तकांत कुर्साक आनी ताचे उपरांतले मोहिमेक, कोश्ट आनी उपरांत निर्माण जाता ते मोहिमे विशीं सगळ्यांहून चड संख्येन उल्लेख केल्लो तुमकां मेळटलो. हें देवाचे कुशे प्रमाणे आसलोल्या कोश्टां विशीं, तें म्हणल्यार देवाच्या कुशे प्रमाणे व्हड पिडापीड सोंसप. आमी कोलोसकारांत 11 वाचता. तुमी सोंसणीकायेन आनी मातमेपणान चलूंक आपले मोहिमेच्या बोळान देव तुमकां घोट करतलो. बापाक दिनवासांत आनंदान.
देवाचो पूत जेजू ख्रिस्त आमचे खातीर अशें मागणें करता. परिशुद्ध आत्म्यान बरयलोलें हें मागणें जावन आसा. तुमी सोंसणीकायेन आनी मातमेपणान चलोवंक आपले मोहिमेच्या बोडान देव तुमकां घोट करतलो. बापाक दिनवासात आनंदान. देखून जोर एक मनीस देवाच्या मोगान भरलोलो आसत जाल्यार पयलो कोरिंथकारांक 13व्या आवेस्वरांत बरयलोलें आसा ते प्रमाणे प्रिती मोग सोंसणीकायेन आनी धीरान सगळ्याक फुडो करता. प्रिती मोग एकूच कदींच सोंपचो ना. म्हणटच बापाचो मोग जोर कोणाच्याय भितर भरलो जाल्यार देवान तांच्या जिवितांत फॉर्मायलोल्या कोश्टाचें मोड, हेतू आनी निमणो उद्देश तांकां समजतलो. हाका लागून ती सगळें कुशेलकायेन सोंसूंक शकतलीं. आनी हेंच आमी सारकेपणी करूंक जाय म्हूण जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलें आनी आपोस्लांनी लेगून हें परगटलें. तर आमच्या सुमयान कोश्टांतल्यान कशें वाटावचें वो कशें साल्वार जावचें तें आमकां शिकोवंक ना. मोगाच्या न्हू ह्या गजाली विशीं व्हड गंभीरतायेन आमी आमचीच तपासणी करूंक जाय. पयलो पेद्रू आवेसवर 4:12-16. भोव प्रितीच्या भावा भयणांनो, तुमकां उज्यांत उडयलोल्या परी तुमची कडक तपासणी जाता म्हूण अजाप जावं नाकात. हातूंत कांय विचित्र ना. देखून जावं कोश्ट वो पिडापीड मरणाचे बलिदान पासून जाल्यार अजाप जावं नाकात. हातूंत कांय विचित्र ना. कारण ही परिशुद्ध आत्म्यातान आयलोली एक शिटकावणी जावन आसा. पूण जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी वांटो मेळटा तितली तुमी संतोश भरीत जायात. अशें जेन्ना तो मोहिमेन दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. हें सगळें कोणा विशीं बरयलां तें समजून घेवचे खातीर आमी आनी केन्नाय दुसऱ्या वेळार ह्या देवाच्या उतराची चड बारीकसाणीन तपासणी करतले. क्रिस्ताच्या नांवा खातीर तुमकां बेमान भोगचो पडलो जाल्यार तुमी सुभागी. कित्याक मोहिमेचो आत्मो, देवाचो आत्मो तुमचे सवें तिकाण करून आसा. प्राणघातकी वो चोर वो घुसोटणो वो दुसरें कसलेंय खोटेपण करपी म्हणून तुमचे मदले कोणाकूच कास पडची न्हय. पूण क्रिस्ताची म्हणून कोणाक कास भोगची पडली जाल्यार तांकां कसलीच लज ना. मोगाच्यानो फकत देवाचे कोशे प्रमाणे आमी कोश भोगता म्हूण देवाच्या परिशुद्ध उतराच्या आदाराचेर आमी स्पश्टपणी समजूंक जाता. कारण तूं एक खरो भावार्थी तर तुज्या भावार्थाक लागून देवाच्या पुताच्या नांवा खातीर, देवाच्या उतरा खातीर देवाचेर आसलोलो तुजो भावार्थ तूं उचारताय देखून तुका पिडाबीड दितले. असले सगळे कोश्ट देवाचे कोशे प्रमाणे जावन आसात आनी ते तुमकां तुमच्या सोडवणेक आनीक संपूर्णायेक पावयतले. तांच्या कडल्यान पळून वचूंक देव तुमकां केन्नाच सांगचो ना. तुमच्या कोश्टांतल्यान फाटीं सरना जावंक तो तुमकां ताचे विशीं आदीं फुडेंच शिटकावणी कसो दिवचो ना. आमी हिब्रुवांत 5:8 वडींत वाचता. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टांत दोगदां वरवीं सदां देवाचे कुशेक खालतो जावंक तो शिकलो. देवाक पाडो दिवन ताणें संपूर्णाय मेळयली
जसो सोर्गीचो बाप संपूर्ण तशेंच आमी संपूर्ण जावंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या तर तो कोश्टवलो तेच परी आमी कोश्ट सोंसूंक जाय. आमच्या कोश्टां वरवीं आमी आज्ञा पाळूंक शिकूंक जाय आनी संपूर्णाय जोडूंक जाय. एक लोकाचो जोमो आसा जाणी हें जोडून घेवंक जाय. असलो एक जोमो आसा ताणें संपूर्ण जावंक जाय. देखून मोगाच्यानो धुमाळो नासलोलें एक जिवीत वो कोश्ट नासलोलें एक जिवीत एका क्रिस्तांवाचें जिवीत न्हय. हो खंयच्याय क्रिस्तांवाचो बोरवासो लेखून जावंक नजो. तर कोश्ट कशेय येवं ते आमकां संपूर्णायेक पावयतात आनी ते आमकां शिटकावणी जातात तर आमी ते संतोशान सोंसूंक जाय. फकत सैतानूच हाका हाडकोळ हाडटलो. तिच्या खंयच्याय दिसण्याक जोर परिशुध्द माय कोऱ्या क्रिस्तांवांनी सोंसूंक जाय ते दुमाळे वो पाप सायबान भोगचे आसले त्या कोश्टां विशीं शिडकायतना दिसल्या आनी तीच तें आडायता वो तांतूंतल्यान कोडसरूंक सांगता जाल्यार ती अनुग्रहीत परिशुध्द माय न्हय. कित्याक असलीं कामां करता तो सैतान म्हूण खूद जेजू क्रिस्तानूच आमकां शिकयला. आतां शिटकावणी कित्याक दिता? कसलेय तरेचें नोश्ट घडचें आसा जाल्यार एका मनशाक चड करून आदीं फुडेंच शिडकायतात. तांकां साल्वार करूंक वो वटावूंक तांकां शिटकायतात. तर कोणाकूय कितें घडचें आसा तातूंतल्यान वाटावचे खातीर शिटकावणी दितात हें मातशें तुमच्या मनांत दवरात. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 22:21 वड 30:4 ते 30:5 सोम्यान आमकां अशें शिकयता. तुमी तुमची चोत्राय दवरात ना तर खामचाराक लोबदोन भेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत आख्खे पृथ्वीमेर आसलोल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. हे परी कितें येतलें? सोर पदवेदाराचो दीस. आतां हें देवाचें उतर 1 तेसोलिकारांक 22:5 वड 3 आनी 4 वडींत बरोबर वाचतात. हें देवाचें उतर कितें सांगता? सगळें शांत आसा, कसलीच भिरांत ना अशें म्हणटा थंयच आसतना रावोन आसलोलें निसणटोण तांचेर येतलें. जश्यो बालोंतराच्यो दुखी एके गरबेस बायलेचेर अकस्मात येता तशें तें निसणटोण पावतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. पूण तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी भावां भयणांनो काळोखांत नात. देखून हें स्पश्ट जाता की सोर पदवेदाराच्या दिसा जांकां निसणटोण ना ती साल्वार जावचे खातीर तांकां शिटकावण्यो दितल्यात आनी ह्यो शिटकावण्यो परिशुध्द मायेन फातिमांत दिल्ल्यो. त्यो कोश्टां विशीं न्हय म्हूण त्यो पाप सायबान आनी क्रिस्तांवांनी भोगचे आसले त्या दुमाळ्या विशीं. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर आसलोल्या आमच्या भावार्था खातीर आमी भोगतात ते दुमाळे देवान थारायलोले कोश्ट जावन आसात. ते आमकां संपूर्णाय जोडून आदार करतात आनी सोडवणेक पावयतात. तर देव आमकां तांची शिटकावणी दिवचो ना. कोश्टांतली परिशुध्द माय आमकां आडोवची ना. देखून फातिमा गांवांत परिशुध्द मायेन क्रिस्तांवाच्या वो पाप सायबाच्या दुमाळ्या विशीं वो पाप सायबा जिवेशी मारूंक केल्ल्या प्रयत्नाचे विशीं शिटकावणी दिवंक ना. ती तसली वस्त
केन्नाच करची ना. देवाचे कुशे विरोध जावं परिशुध्द माय आमकां कसलोच संदेश दिवची ना. मोगाचें न्हू, परिशुध्द पुस्तकाच्या इतिहासांत आमकां परिशुध्द जाणवायेच्या कोरण्या विशीं वाचूंक मेळटा. आदामांतावन सगळ्या नितीवंतांक आनीक मोइजसाच्या काळार थावन सगळ्या प्रवाद्यांक परिशुध्द जाणवायेन फुडें व्हेलें. तें म्हणल्यार परिशुध्द मायेन तांकां मार्गदर्शन दिलें. जाणवायेचें पुस्तक 10 आनी 11 वाचल्यार हें तुमकां स्पश्ट जातलें. पूण जीं परिशुध्द मायेक वळखनात, जांकां तिचे विशीं चुकीची समजणी आसा, तांच्यान हें मानून घेवंक जावचें ना. तांकां समजोवचे खातीर न्हय, हें देवाच्या भुरग्यांनी सोत समजून घेवचे खातीर हें अशें सांगलां. तुमी बारीकसाणेन परिशुध्द पुस्तकाची तपासणी केल्यार आदामांतावन सगळे नितीवंत मनीस, मोइजेसांतावन सगळे प्रवादी आनी आपोस्तालांक तावन जेजू क्रिस्ताचे सगळे सीस, जांचे भितर देवाचो वतमो आसलो, तांच्या सांगाताक जाणवायेच्या आत्म्यान काम केलां. ह्या भुरग्यांनी पातकाचे ताण्णेंत पडोना जावंक, तांच्या कोश्टांतल्यान देवाक मोहिमा दिवंक जावंक आनी तांकां आदीन करूंक जैतिवंत जावंक देव तांच्या जिवितांत धाडटा ते सगळे कोश्ट भुरग्यांनी स्विकारूंक हें अशें जावन आसा. तिणें तांकां सोडोवंक तजवीज करूंक ना, वो कोश्टांतल्यान कडसरून वचूंक तांकां सांगूंक ना. ना म्हूण तिणें तांकां तशी शिटकावूंक ना आनी दुमाड्यांतले तांकां सालवार करूंक ना. मोगाचें न्हू, आमी आदींच पळयलां कशे भाशेन जेजू क्रिस्त खूद ह्या संवसारांत आमचे खातीर कोश्टोवंक आनी मरोंक आयलो तो. आनी सोबी माजार येवचे आदीं आपले मायेच्या काला रावून तो शिकलो आनी जाणवायेन भरलो. ताका निर्मिलोले कोश्ट अनुभवूंक, ताका आडोवचे खातीर शिटकावणी दिवंक तिणें प्रयत्न केलो काय? तुमी हें चिंतून पळोवंक जाय. परिशुध्द मायेन ताका कुर्सार वचपाचो आडायलो काय? आयज जुदेव येतात, हे तुका धरतले आनी कुर्सार उमकायतले, ते तुका पिडापीड दितले आनी जिवेशी मारतले, तर खंयच वचो नाका अशें सांगलां तिणें. असल्यो वस्तू सांगून ताच्या येवजण्यांत आडखळ हाडूंक प्रयत्न केलो काय तिणें? हे पोरी उलयलो तेन्ना जेजून पेद्रूक कितें म्हणलें? सैतान. खेरीतपणी परिशुध्द मायेचे विशीं जायत्या क्रिस्तांवांक अर्थ नासलेल्यो निंदा करच्यो आनी चुकीच्यो समजण्यो आसात. तातूंतली एक जावन आसा कुर्साचे वाटेचें 4थें स्थान, जातून तीं उचारतात की तांचे दोळे एकजाले आनी व्हड दूख आनी कोंत तिका भोगली. ही एक आसवळ फोट जावन आसा. खरें म्हणल्यार ती देव निंदा जावन आसा. आमची परिशुध्द माय तिच्या पुतान देव बापाची खोशी पूर्ण करूंक, वळवळे सोसूंक आनी कुर्सार मरूंक, दुखां घडोवन ताचें मन मोडटा आनी आडायता तसली एक मनीस न्हय. उरफातें जाल्यार एका केलगोड्याक तो जिको पर्यंत ताका उर्बा दितात, तेच परी तिणें अशें सांगून ताका धीर दिलो. चल पुता, तुज्यान जाता हें करूंक, तुज्या भावा भयणांक तुज्यान सालवार करूंक जाता. तिच्या काळजीदार आत्म्यान तिणें ताका भोलवंत केलो आनी तो ताच्या संकोश्टांनी जैतिवंत जालो. देवा बापाची खुशी पूर्ण करून ताका मोहिमेवत कर म्हूण सांगून तिणें पुताक उर्बा दिली. असल्या उतरांनी तिणें ताका भोलवंत केलो. आनी अशे तरेन संवसारांत पडलेल्या वन ती एक व्हड काळजीदार आवय म्हूण
ताच्या आवयन प्रवार केला, आमची मोगाची परिशोध माय. जशें कांय क्रिस्तांवां चिंततात तशें तिणें रडोन रुदन करूंक ना, वो तिच्या पुताक कुर्सार केळावचो आसलो तातूंतल्यान वाटावंक प्रयत्न करूंक ना. तेच परी क्रिस्तांवांक आनिकूय जायत्यो चुकीच्यो समजण्यो आसात. आनीक एक चुकीची समजणी म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताक कश्टवंक आनी कुर्सार मरूंक नाका म्हूण जेसमानेच्या बागेंत तो रोगताचीं दुकां रडलो. ही मनशान आपल्या मनान तयार केल्ली एक व्हड फोटीची गजाल. जाणी अशें शिकयलां आनी जीं तशें करीत आसात तीं जेजू क्रिस्त कोण तो वळखनात. तांकां देवाचे सोडवणेची येवजण सारकी समजूंक ना. मोगाच्यानो ताका कुर्सार मरूंक नाका म्हणून तो रडोंक ना. जेसमानेच्या बागेंत जें कितें घडलें तो एक व्हडलो घूट जावन आसा. ह्या निमाण्या दिसांनी देवाचो प्रवादी जोजफ पुनारान पोरगोट केलोले बरे खबरेंतल्यान हो गूट उगडापो केला आनी ताचे वरवीं जेसमानेचे बागेंत जें कितें घडलें तो आख्खोच मिस्तेर वो गूट उगडापो केला. देखून देवाचे कोशे प्रमाणे धाडलोले कोश्ट जे आमकां संपूर्णाय जोडूंक आदार करतात ते अनुभवूंक परिशुध्द माय कशीच आडावची ना. तर फातिमाचो तिसरो गूट क्रिस्तांवाचे दुमाळे वो पाप साहेबाक जिवेशी मारूंक केल्ल्या प्रयत्ना विशीं न्हय. मोगाच्यानो आतां आमी सिसाचेर पयल्या क्रिस्तांवाचेर नदर मारुया. पयले क्रिस्तांव ताणें कितें केलें? क्रिस्ता खातीर रोगताचो निमाणो तेंबो लेखून वारोवन ते मार्तीर जाले. आमकां सगल्यांक इतिहासाची बरी खबर आसा. तर पयल्या क्रिस्तांवाचेर कितलीं निस्तूरपणां केल्यांत तीं आमी जाणात. तांणी तांचीं घरां, तांची गिरेस्तकाय, तांची फामील वगडायली. तांच्या मोगाच्यांक सिंवांनी पिंजून उडयली. तें तांणी दोड्यांनी पडयलां. तांकां जिवेशी मारली, जिवीच लासली. कितले कोर जावन आसात ते दुमाळे जे पयले क्रिस्तांवांनी भोगले. तांणी काळजीदारपणान तांकां फुडो केलो. तांणी संतोशान सगळे तरेचे कोश्ट आपणायले. भरवशान तांणी सगळे कोश्टांक वेंग मारली. हे काळजीदारपणां, हो विस्वास तांकां आमच्या सोम्या कडसून मेळ्ळो. मोगाच्यानो सोम्यान पेद्रोक कसो दोबकायलो तें आमी आदींच पळयलां. माथ्यो 22:16 ओड 24 ते 26. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचेच खोशेची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवची. देखून जांकां कोणाक जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां जावंक जाय ताणें खोशेन आपलो कुरीस उखलूंक जाय. कित्याक जीं कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात तीं आपलो जीव वगडायतलीं. पूण जीं कोण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आडाव. वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जाय? तर आमचे आत्मे मेळून घेवंक, सासणीक जिवीत जोडूंक आमी आमकांच नाकारूंक जाय.
आमचो कुरीस उखलूंक जाय आनी उपरांत ताचो पाटलाव करूंक जाय म्हूण जेजू क्रिस्तान आमकां स्पश्टपणी शिकयलां. हेंच जावन आसा तें जें सिसांनी आनी पयल्या सोबीच्या क्रिस्तांवांनी केलें. तर हें देवाचें उतर कसल्या जिविताची खबर सांगता. हांगा आमचो सोमी सासणीक जिविता विशीं उलयता. आयज पासून कोणेय सासणीक जिवीत जोडूंक ना. खरें म्हणल्यार खंयच्याय मनशाक जेजू क्रिस्ताक कडसून तें मेळोंक ना. कित्याक देवाचो पूत फकत आपल्या दुसऱ्या येण्याक सासणीक जिवीत दितलो. मोगाच्यान हें जिवीत फकत तांकां जाणी ताका मानून घेतला. ताच्या पयल्या आनी दुसऱ्या येण्याचेर तुमी भावार्थ दवरूंक जाय आनी ताका तुमचो काशा करून घेवंक जाय. कोणा एकल्याक तुमचो खाशेल्लो करप तें परिशुध्द पुस्तक आमकां शिकयता. पयलो जुवांव 5 वड 11 आनी 12. ही आसा ती गोवायकी देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा. ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत आसा. ज्या मनशा सोवें पूत ना त्या मनशाक जिवीतूय ना. देखून देवाचो पूत जो आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आयला ताका जी कोण मानून घेनात आनी ताचेर भावार्थ दवरिनात तांकां तें मेळचें ना. मोगाच्यान जीं मनशां तांकां जिवूंक एकूच जिवीत आसा म्हूण चिंततात आनी हें संवसारी जिवीत तांच्या वाट्याचें जिवीत कशें जाणीन दवरलां तांकां ह्यो वस्तू समजोच्यो नात. न्हय म्हूण तांचेर ती भावार्थूय दवरूंक सोदची नात. कित्याक देवाचें उतर साक्ष दिता. पयलो कोरिंथकारांक 15 वड 19. क्रिस्ताचेर आमी दवरता तो बोरवासो फकत ह्या जिविताक आमकां फायद्याचो जाल्यार सगल्या मनशांवन आमी अदीक दडदिली. आतां मातशें तपासून पळयात. फकत ह्या संवसारीक जिविता खातीर वस्तू मेळून घेवंक तुमी तुमचो बोरवासो जेजू क्रिस्ताचेर दवरला काय? खरेपणी तुमी तशें करूंक ना. खरें म्हणल्यार तुमी तशेंच केलां न्हय. तुमच्यो धर्मीक चाली, नोवेनाक हाजीर जावप, स्वताक नाकारपाच्यो करण्यो म्हणजे उपास, सोपूत घेवप आनी हेर सगलें जें तुमी करतात फकत ह्या संवसारी जिविता खातीर वस्तू मेळून घेवंक तुमी हें सगलें करतात न्हय. म्हाका पेकवणी जाय, म्हाका म्हजी जोड वाडलोरी जाय, म्हज्यो अडचण्यो सुटाव्यो जावंक जाय, म्हज्या जिवितांत दूख आसूंक जायना, म्हाका एक व्हडलें घर जाय, म्हाका नवी गाडी जाय, म्हाका बरी सर्वीस मेळोंक जाय, म्हजीं भुरगीं जिवितांत सफळ जावंक जाय, तीं बरे तरेन सेटल जावंक जाय, म्हाका जिविताची सगळी खुशी आनी सूख सवलत्यो जाय, म्हाका सगल्यांनी म्हजे विशीं बरें उलयलोलें जाय आनी शेवटी म्हाका बरें मरण फावो जावंक जाय. तर हे भाशेन जीं कोण आपूण तीर भावार्थी म्हूण दावो करतात तांणी फकत आपल्या संवसारी जिविता खातीर क्रिस्ताचेर बोरवासो दवरला. सगल्या तुमच्या काळजान आनी स्वतान हें तपासल्यार हें खरें म्हूण तुमी मानून घेतल्यात. असल्या लोकां विशीं देवाचें उतर कितें सांगता? तीं सगलीं अदीक धडदिरी. तर जीं कोण तांच्या संवसारी जिवितांत सुखी आसात, जीं कोण व्हड उदरगतीन जियेतात, जीं कोण जिविताच्या सुखांत आनी सुसेगांत बुडलोलीं आसात, व्यसनांत आनी ह्या जिविताच्या हुस्क्यान आसात, असल्या एका मनशाक
आमी कोश्ट भोगूंक देवाची खोशी जावन आसा, कित्याक ते आमकां सोडवणेक पावयतात आनी संपूर्णयेन जोडूंक पिडापीड गरजेची, कित्याक ती आमकां आज्ञा पाळूंक शिकयता. अशें म्हूण तूं वचून सांगशी जाल्यार तसल्या मनशांक कांयच समजोचें ना. तांकां कोश्ट पिडा पयस करता तसली एक शिटकावणी देवा कडसून येता म्हूण दिसतली, पूण आमचे परिशुध्द मायेन असली एक शिटकावणी केन्नाच दिवंक ना. म्हणटच मोगाच्यानो, तिसरो घोट म्हणून 2000 वर्सांक भायर काडलेलो तो डॉक्युमेंट फातिमाचो तिसरो घोट न्हय. दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना, तें जावन आसा म्हज्या सर्गीच्या बापान म्हाका तयार करून दवरलां. हें मेळूंक हांवें कोश्ट करूंक जाय. हो म्हज्या जिवितांत उद्देश जावंक जाय. म्हाका म्हज्या सर्गीच्या बापा सांगाताक सासणाक जिवंक जाय. हो म्हजो आवडो जावंक जाय. होच म्हज्या जिविताचो हेतू जावंक जाय. जांकां कोणाक ही समजिकाय मेळटा ती जेजू क्रिस्त कित्याक कोश्टवलो हें समजतली. फकत तीच आख्ख्या इतिहासांत आपोसल आनी पयले क्रिस्तांव आनी सगळीं भक्तिवंत मनशां तांच्या भावार्था पासत कित्याक कोश्टवलीं तें समजूंक शकतलीं. ती ह्यो वस्तू समजूंक शकतलीं. देवाचे कोशे प्रमाणे तांचेर येतात ते कोश ती आपणावंक शकतलीं. ती जावन आसात जी सगल्यो वस्तू संतोशान आनी सोंसणीकायेन सोंसून घेतली. तर कोश्टांतल्यान भायर सरून वचूंक सुचोवचे खातीर फातिमा गांवांत परिशुध्द मायेन कसलोच संदेश दिवंक ना. त्या पासत भावार्थ आनी कोश्टां विशीं जें कितें आमच्या सोम्यान आमकां शिकयलां तें आमी बारीकसाणेन तपासूंक जाय. तातूंतल्यान शिकूंक जाय, ताचेर नियाळ करूंक जाय आनी तें चालीक लावंक जाय. तर आपोसलांनी आनी पयल्या भावार्थ्यांनी तांच्या बोरवाश्या वरवीं सगळे कोश सोंसले, देखून तांचेर ते जैत व्हरूंक पावले. फकत तांचे भितर वावर करीत आसलेल्या जाणवायेच्या आत्म्याचे शक्ती वरवीं हें जावंक शकलें. त्या पासत कोश्टां आड तिणें शिटकावणी दिल्ली आसूंक शक्य ना. तर मोगाच्यानो, कितें जावन आसा खरो फातिमाचो तिसरो घोट आनी कितें न्हय तो, ताची तपासणी करूंक आमी प्रयत्न करता. एक वस्त खरी जावन आसा की तो घोट क्रिस्तांवांनी भोगल्यात त्या कोश्टां विशीं वो पाप सायबाक जिवेशी मारूंक केल्ल्या प्रयत्नां विशीं न्हय. आतां आनीक एक वस्त हांगा आमी मनान दवरूंक जाय की जे कोश्ट आपोसलांनी आनी पयले भावार्थ स्विकार केल्ल्या भावार्थ्यांनी भोगले ते तांकां देवाक ना म्हूण देवाचे पोरजेक लुकसाण न्हय, ते फकत फायद्याचे आसले. मोगाच्यानो, तांणी दवरलेल्या उदाहरणान भावार्थ्यांक व्हड धिराण भरली. उपरांत देवाची पोरजां उमेदीन बरोवन मरण मार्तीर पासून जावंक फुडें सरली. तांच्या देवा खातीर, देवाच्या पुताच्या नांवा खातीर, स्वताच्या उतरा खातीर देवा सोवे आसलेल्या तांचो भावार्थ आनी बोरवाश्या खातीर कोश्टावंक ती तयार आसली. आनी आपोस्त आनी जाणी पयलो भावार्थ स्विकार केल्लो तांणी भोगलेल्या कोश्टां वरवीं देवाच्या मनशांक उर्बा मेळ्ळी. जांकां जिवेशी मारली वो जांकां पिडापीड दिली तांकां हें लुकसाण हाडलें काय ना. मोगाच्यानो, तुमी ही स्थिती संवसारी नदरेन पळयल्यार ती तांकां एक हार, एक लुकसाण कशें दिसतलें. पूण आमच्या हिब्रुवांच्या पुस्तकांत 11व्या आवेस्वरान वाचूंक जाता
की तांच्या भावार्थाक लागून तांकां देवाची परवानगी मेळ्ळी. जरूय कितें बासायल्लें तें तांकां मेळूंक ना, तरूय आदींच तांकां परवानगी मेळ्ळी. फकत तांच्या भावार्था वरवीं सासणीक जिवीत जगूंक तांकां परवानगी मेळ्ळी. तांकां अजून तें मेळूंक ना, पूण तें तांकां मेळटलें म्हूण तांकां खात्री मेळ्ळी. तांचे कोश्ट थोड्याच काळाचे, पूण तांचो इनाम सगळ्यांहून व्हडतो सासणीक जिवीत. हे आमी सिराकाच्या पुस्तकांत 18 वळींत वाचूं येता. सासणाच्या काळाशी जरूय आमी ह्या थोड्याच वर्सांची तुळा करीत जाल्यार तें सोमदिराच्या एक उदकाचो थेंबो वो रेंवेचो एक कणो कसो. तर जें कितें मेळोवचें आसा तें सासणीक सोमदिरा परस व्हडतें आनी संवसारांतले आमचे दीस ह्या पृथ्वीचेर सारूंक जण एकल्यांक थारायलोलो वेळ फकत सोमदिराचो एक उदकाचो थेंबो कसो. तर आपोसल आनी भावार्थी जांकां हें समजलें तांणी देव बापान तांच्या जिवितांत फर्मायलोले सगळे कोश्ट जशे तांचे गुरुजीन आनी सोमी जेजू क्रिस्तान केलें तेच भाशेन संतोशान स्विकार केले. देवाचे बासावणेचेर तांचो बरवासो तीर आसलो आनी हेच भाशेन ती पाळो दिवंक शिकली. तर क्रिस्तांवांनी वो पाप साहेबान लेगून तांच्या भावार्था खातीर कसलेय कोश्ट भोगल्यात तर तें जरूर तांकां सोबेक ना म्हूण खंयच्याय भावार्थ्यांक लुकसाण ना. त्याच पासत ही शिटकावणी परिशुध्द मायेन दिवंक ना म्हूण सिद्ध जाता. फकत सैतानाच्या मांडण्यांक आनी करण्यांक लागून ती देवाच्या भुरग्यांचेर येवचें आसा तें लुकसाणा विशीं आनी कोश्टां विशीं शिटकायतली. न्हय देवाचे कशे परमणे आसलोल्या कोश्टां आनी अडचण्यां विशीं. त्या खातीर आयज पर्यंत खंयचोय भावार्थी वो क्रिस्तांव फातिमाचो तिसरो गूट समजूंक शकलो ना. मोगाच्यानो देव जो जें वायट आसा तातूंतल्यान बरें तें भायर काडूंक शकता. तो खात्रेन आमच्या सगळ्या कोश्टांतल्यान कितें तरी बरें भायर काडूंक शकता. तर कितें जावन आसा फातिमाच्या तिसऱ्या गुटाचो संदेश. लुसीन म्हणलें की हो गूट शुभ वर्तमानांत आनी प्रकाशवणेच्या पुस्तकांत बरयलोलो आसा. तर परिशुध्द पुस्तकांत ताचो उल्लेख केल्लो आसा म्हूण स्पश्टपणी दाखोवन दिता. तर फातिमाच्या तिसऱ्या गुटांत कितें बरयलोलें आसा. तिसरो गूट म्हूण जें कितें लोक चिंतता तें खरेपणी सत न्हय म्हूण आमी आदींच पळयलां. फुडल्या सेवेंत फातिमाचो खरो तिसरो गूट कितें तो देवाच्या उतराच्या आदारान आमी तपासतले. देखून देवाची भुरगीं योग्य जावंक आनी हे दैवीक गूट समजूंक आनी परिशुध्द मायेच्यो शिटकावण्यो मानून घेवंक सर्गीच्या बापान तांची काळजां उक्तीं करून म्हूण हांव मागतां. भोव परिशुध्द आमच्या बापाचें नांव. बाप जो आपलीं भुरगीं सोडवण जोडटलीं म्हूण खात्री करून कश्टवता. सगळीं वाखाणणी मोहिमा अधिकार आनी धोणीपण ताच्या भोव परिशुध्द नांवाक फावो जावं. आमेन.